मायमोगाचो येवकार मनीषा जाधव. सुरेख पळायचे हेडलायन्स. दाबोळी एका बिल्डिंगेत डायरियाच्या दुयेंतींचो प्रकोप, लोकांमदी गंभीर हुस्को. उदका संसाधन खात्यान अखेरेक निवासी संकुलातली बोरवेल सुविधा केली सील. गोय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळान शेनवारा HSSC चो निकाल केलो जाहीर. फाटल्या वर्सा 5% आशिल्ली 90.85% जाल्यार अंदू ती 92.96%. आयज देशभरात ईद उल फित्र ईदाची खाशेली नमाज अदा करपाक भाविक मस्जिदींनी एकठांय. सगळ्यांनी एकामेकांक शांतताय आनी एकवटाची भेटयली परबी. आणि आताच्या कोंकणी खबरो विस्तारान. गोय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळान शेनवारा HSSC चो निकाल 2026 जाहीर केलो. आता कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि व्यावसायिक प्रवाहातल्या 17,000 वयर विद्यार्थ्यांक आपले निकाल ऑनलाईन तपासूंक मेळटात. फाटल्या वर्सा 5% 90.85% आशिल्ली, जाल्यार अंदू ती 92.96% आसा. गोय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळान 2026 वर्साचे HSSC परीक्षेचे निकाल आता अधिकृतपणान भायर पडल्यात अशें जाहीर केला. नेमाण वर्गात वट 17,283 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. तातूंत कला विभागात 4,110, वाणिज्य विभागात 5,313, विज्ञानात 5,428 आणि व्यावसायिक प्रवाहात 2,432 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. For this examination 2026 17,282 they appear through the regular category, and out of which 16,067 they have passed this examination. We have kept the result of this 23 candidates in the reserve category. So the pass percentage is 92.96%. Comparing the results with last year's HSSC examination, for 2025 17,686 they had appeared for this examination, and 16,030 had passed this examination. That was giving the result as 90.64%, and this year the result is 92.96%. The result of this examination at a glance, gender wise, so boys 8,203 appeared, passed 7,538, and the pass percentage is 91.89%. For girls, 9,080 appeared for this examination, and 8,529 pass. Result is 93.93% for girls. So once again, the girls they have outshone than the boys. विद्यार्थ्यांक तांच्या वैयक्तिक निकालाक अधिकृत पोर्टलावरवीं माहिती मेळूंक येता. शाळांक 25 मार्चा सावन तांच्या लॉगिन वरवीं एकत्रित निकाल पत्रकां मेळटली, जाका लागून दस्तावेजीकरण आनी शैक्षणिक फॉलोअप करपाक मेळटले. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगेज, मनीष परब आनी सानिका नागवेकर. शेतकी जमनीचे रुपांतर आणि प्रादेशिक येवजणेचे उणाव हाका लागून राज्यभरातले लोक निषेध आणि रागान भरिल्ले आसतना लेगीत सरकार व्हड वाठारांतल्या जमनींचे रुपांतर करपाक व्यस्त आसा. ताका लागून 2021च्या प्रादेशिक येवजणेतय कांय प्रमाणात बदल जाल्ल्यान लोकांनी पयलीं विरोध केल्लो आणि आयज लेगीत विरोध करत आसात. ताज्या अधिसुचोवणेत TCP कायद्याच्या कलम 39A खाला जायत्या गावांनी 79,406 चौखंड मीटर जमिनीचे रुपांतर करपाचो आस्पाव आसा. सुकूर, तुवे, साल्वादोर दुमोन, नेरूळ, थिवी, पेना दी फ्रांका, मोर्जे आणि कळंगुटे ह्या वाठारांनी हे पातळ्यात. अधिकारी म्हणतात की हे बदल TCP मंडळाच्या शिफारशी प्रमाण आणि प्रादेशिक येवजण 2021च्या संबंधित बदलांक लागून जाल्यात. पूण अधिसुचोवणेन स्पश्टीकरणूय केला. सध्या उच्च न्यायालयांत आशिल्ल्या याचिकेच्या निमाण्या निकालाक हे रुपांतर उरता. आनीक एक प्रस्ताव संच भौशीक मळार हाडल्या उपरांत फकत कांय दिसांनी ही गजाल घडल्या. सुमार 14 जमिनी रुपांतर प्रस्ताव सुमार 11,900 चौखंड मीटर आसपावपी बार्देस, फोंडा, केप्यां आणि सालसेटाच्या वाठारांनी अधिसुचोवणी दिल्या. तातूंत शेती, फळबाग आणि सैमाचो आस्पाव जाता. सध्या वेंचणुकेचे वाठार म्हण परतून वर्गीकरण करपाचो प्रस्ताव आसा. वाद चड खर जाता आसतना लेगीत लोकांच्या हरकती खातीर 30 दिसांची मुजत उक्ती केल्यात. अधिसुचोवण्यो चालू आसतना आणि चड जमीन वसणुके खातीर उक्ती जाता तसो व्हडलो प्रस्न उरता.
ही फकत नित्य नेमाची दुरुस्त्यो काय गोंयच्या जमिनीच्या वापराचो शांतपणान नवो आकार दिवप, निषेध वाडत आशिल्ल्यान आनी कायदेशीर चौकशी सुरू आशिल्ल्यान जमनीचेर झूज सोंपपाक पयस आसा. भौशीक विरोध ही प्रक्रिया मंद करतलो काय पर्वा करिनासतना हे चालूच उरतले. गोवा 365 खातीर लिंजी मिनेझीस आणि वैष्णवी साळगांवकर. जनगणनेच्या टायमलाईनीक लागून गोंय विधानसभा वेंचणुक्यो बेगीन जातल्यो. फेब्रुवारी 2027 लोकसंख्येची गणना जातकच हो व्हडलो प्रस्न उप्रासता. 2027 जावपी वेंचणुको आता डिसेंबर 2026च्या शेवटाक जावपाची शक्यताय आसा. Will the census timeline bring Goa's assembly elections forward? With population enumeration set for February 2027, the big question, will polls be pushed to December or early January? With Census 2027 underway, Goa will begin its house listing phase from April 16th, while government has notified that the second phase, the population enumeration, is scheduled for February 2027. Experts say the election process must be completed before the census begins, setting the stage for an earlier poll timeline. Goa's election cycle already appears to be underway. The Panjim Corporation elections have just concluded, with the May election scheduled for March 30th. Ponda by-elections will be held on April 9th, followed by polls to 11 municipalities. With multiple elections lined up through the year, attention is now shifting to the 2027 assembly polls. Given the February census deadline, elections are likely to be advanced, possibly to the last week of December or the first week of January. Lindsay Menezes and Arun Naik for Goa 365. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दाबोळींतल्या एका बिल्डिंगेत डायरियाच्या दुयेंतींचो बरोच प्रकोप पळोवपाक मेळ्ळो. लोकांमदी गंभीर हुस्को निर्माण जाला. मजगती उदका संसाधन खात्यान निवासी संकुलातली बोरवेल सुविधा सील केल्या. आता डायरिया दुयेंतींची संख्या 156 जाल्या आणि 2 दुबावीत टायफॉइड दुयेंती नोंद जाल्ल्यान कुठ्ठाळे प्राथमिक भलायकी केंद्रान संकुलान दोतोर नेमल्यात. मजगती त्या रेजिडेन्सी कॉम्प्लेक्सान सोसायटीन दिल्ल्या रुमान दोतोर आशिल्ली वैजकी सुविधा स्थापन करतले अशें सरपंच कमला प्रसाद यादव हाणें सांगले. बागेन सांडपाणी सोडटात असो आरोप थंयच्या लोकांनी केल्ल्यान पुलिसूय सुवातेर पावले. And we got the result that water is not fit for domestic use, therefore any other cannot be released like this in the. So I want the resident of you should pursue the also matter with the health, with the pollution control board, because finally you are the end users of. We are only the licensing authority. From our side, whatever is done, we will do it. And you require any help, anything that can be done for you all. You want can approach me on Monday. We will do it. Whatever paperwork you all want, I will do it. But I have already given a strict instruction and strict law. You can see at the secretary, where the secretary. You can see the letter of notice that you see the gravity of the letter which I have made like.
I have seriously mentioned what facts are there in the notice also. It is a warning to secretary and chairman of your society also, because you are the source. I don't know what your personal agreements are there with the builder. We are not concerned about it. Now you are a society, registered, unregistered, but as a member you all are liable for this. Yes, sir. Okay. Sir, just to clarify, so the builder is still running it. We have not, the society is not yet formed. But I get your point. That is, whatever you are saying is correct. I am not saying, but the society is not yet formed, sir. So the builder is still running this, sir. No, whatever your legal thing, I am not concerned. No, I am concerned about yes, I am sir. concerned about pollution of the Understood. groundwater. Thank you, yes. And since the gravity is very serious, that it is affecting a lot of people, more than 200. I see that here 300 plus flats are there. But collectively, I think as a members of the society, you should put forth your objections and whatever necessity you should do it, whether it is a builder or whether it is some other real going. See, right now we had got a call somewhere last week, end of the week. So inspection was done, and then we have placed our teams here. Since Monday, there is a team who comes here and takes note of the cases who are there. And we are giving them medicines also. ORS is been given. Plus, if there is anybody who is repeat like कमी जावना, those also. Few IDSP team from DHS had come, who looks after all these things. They had come and taken few samples also, stool samples they had taken. So they been केला. And as of now, आज आमकां new cases, आज loose motion start जाला, ती 2 जण आसा. So total आता कितल्यो cases आसा as per your records? Total, as per what we had today, we have got 2 cases, and as per what was there yesterday, was around 149, 156 cases are there. 150. And these all cases are of which type? All loose motion, fever, weakness. We have taken Diarrhea. Diarrhea. Loose motions basically diarrhea. So those are there. आणि टायफॉइड बीन मेळ्ळा Typhoid म्हणजे ते एक भुरग्याचे stool sample, like whenever there is a outbreak, few stool samples are collected as per the protocol. So which was collected, and one child we have got culture as Salmonella typhi मेळ्ळा. So I have seen that child today again morning. The child is not having loose motions anymore. She was already started on antibiotics. She does not have fever. So still we have asked her to come again, repeat tomorrow or Monday. We'll see her. ORS dila teka continuously. And no dehydration in the child. As of now she is okay. सकाळी आमच्या फाटी हांगा पुलीस आसा पळयना आनी हे आमचे वळाचे झाड आसा. हांव कित्याक सगळ्यांनी बेगीन बेगीन एक्शन केलें म्हण देवाक पांय पडपाक गेल्लो पळय हिंगा आनी हिंगा सकाळी फुडें येयल्लो. सकाळी घेवन केल्यार कितें जालें, हिंगा अजुनूय सिवेलाचें उदक सोडलेलें आसा. आयच्या दिसाक देखून सोडलेलें आसा ते म्हाका दिश्टी पडलें. हांवें काल डायरेक्ट आमच्या वास्को पुलिसांक फोन मारलो. कोणा फ्रेंडाक सांगलें मातसो फोन मारात म्हणून हांवें हें करता कित्याक एविडन्स कलेक्ट करपाक बिजी आसलो. जेन्ना आमची टीम येयली, PI सर सगळे धांवन येयल्या, व्हेरी प्रॉम्प्टली धांवन येयले. मागीर आमी आमच्या सराकूय कॉल केलो, सरपंच सराक पळय. सरपंच सरूय धांवन येयलो, रोखडो 2 मिनटान धांवन येयलो. तेंच्यांनी लायव्ह पळय तेंच्या दोळ्या मुखार पळयलां की गार्डनाचें उदक पळय हिंगा सोडटालो पळय. हिंगा सोडटालो आनी आख्या वोले वोल्यान आनी थिंगा बुराक मारून आपल्याच्या प्रॉपर्टीत सोडटालो थिंगा वयर. ते आमी पळयले, सगळ्यांनी फोन केलो, कोण येयल्ले प्रायम इन्स्पेक्शन तेंच्यांनी पंचनामा करून गेला. बरें जालें, बरें कसो जालो. All WIDA people were there to seal the borewell which was contaminated. So action चालू आहा and पंचायतीचो कॉन्स्टंटली मॉनिटरींग चालू आसा की कसलोय सपोर्ट जाय तांकां. वी आर देर हियर आनी वील बी हॅविंग इन्स्पेक्शन विथ द बिल्डर एंड कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय मॅनेज करता एंड ट्राय टू सॉर्ट आउट दीस इशू वन्स फॉर ऑल, बिकॉज नाजाल्यार चालूच आसतलें until unless the STP is not run properly, हो इशू सॉर्ट आउट जावपा ना. बिकॉज मेजर जो प्रॉब्लम चालू आहा पळय इट इज फ्रॉम द STP. अनट्रिटेड वॉटर रिलीज जाता पळय एंड टुडे द बोरवेल इज कंटेमिनेटेड. बाकी सगळे तेंचे पिवपाचे उदीक कंटेमिनेटेड जाल्ले आसले. सो पंचायत इज कंटिन्युअसली मॉनिटरींग ऑन दिस इशू एंड वील ट्राय टू सॉर्ट आउट द इशू व्हेरी सून. सर अशा हेल्थ ऑफिसर येयल्ले, ते डॉक्टर येयल्ले, त्यांनी सांगलं की चेकिंग केली तातूंत टायफॉइड केसी सापडला. सो वी टोल्ड डॉक्टर वील सेट अप वन स्मॉल हेल्थ सेंटर हियर ओनली एंड सोसायटी हॅज गिवन वन रूम टू सेट अप. सो 2-3 दीस आमी मॉनिटर करतले कोणाक कितें जाता पळय, बिकॉज द इशू इज हॉट एंड वी हॅव टू मॉनिटर. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आज देशभरात ईद उल फित्र व्हडा उमेदीन मनयतात. या उत्सवात रमजानाचो पवित्र म्हयनो सोंपता. ईदाची खाशेली नमाज अदा करपाक भाविक मस्जिदीत जमले. सगळ्यांनी एकमेकांक शांतताय आनी एकवटाची परबी भेटयल्यो.
शांति की पैगाम देता है। हर जो है हम जो है सबसे मिलें और जो सबसे मोहब्बत करें, आपसी ताल्लुकात बढ़ाएं और जो दोस्ती को जो है आपस में मिले और अपने दिलों को एक बनाएं और जो है अपने दिलों को, अपने नफ्स को जो है हर एक तरह से जो हम एक होकर काम करें, मिलजुल कर काम करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोवा एक मिनी वर्ल्ड बोला जाता है गोवा को। यहाँ पे हर धर्म, हर जात के लोग रहते हैं, हर स्टेट के लोग रहते हैं। यहाँ के सारे लोगों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद उल फित्र की बहुत मुबारकबाद। और रमज़ान जो ये महीना आया, कैसे चला जाएगा मालूम नहीं पड़ा, बहुत अच्छा गुजरा। इस रमज़ान की बरकत से, रोज़ों की बरकत से मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जो भी जिन लोगों ने भी जो मांगा है अपनी दुआओं में, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करे और इस देश में अमन और शांति के साथ सभी लोगों को रखे। एक महीने तक हम लोग रोज़ा रहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ मुकम्मल करते हैं। यानी कि हमारे मज़हब में ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तो सब खुशियाँ मनाते हैं। एक महीने की जो हमारी इबादतें रहती हैं, अल्लाह के लिए जिक्र रहता है। What we are doing is we are trying to make Allah happy with following his Quran Sharif, the way Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has given the message to the entire world. Rahmatul Alamin is been called. Rahmatul Alamin is not only for the Muslim, he is the messenger for the entire globe. He is the messenger for the entire world. And only Islam teaches is a piece of a message of peace. मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और ईदगाह मस्जिद मापसा गोवा इंतज़ामिया महाजन कमेटी की तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा और अहले वतन को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। A very happy Eid al-Fitr to all. May this Eid al-Fitr bring joy and happiness and prosperity to all of us. Ramzan is a month in which the Quran was revealed, the last and final book to guide mankind to live a peaceful and harmonious life. It is a book that introduces our Creator and gives us the way of life. The fasting in the month of Ramzan is an annual exercise to develop a strong bondship with the Creator and to also reform and develop our character and personality. ईद की मुबारकबाद देता हूँ सबको, हर गोवंश को, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू, क्रिश्चन सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मुबारकबाद दिता जे आमचे आज रमदान काबार जावन आमी 30 आमचे फास्ट जाले आनी आज आमी ईद उल फित्र सेलिब्रेट करता। सो हांव सगळे गोंयकारांक कडेन मागता की आमचो हो ईद उल फित्र म्हणल्यार कितें, आमचो एक ईदाचो एक फेस्टिवल, व्हडलो फेस्टिवल। सो ते निमित्तान आमची एक एकवट आसची म्हणून सगळे गोंयकारांची आनी आमचे ईद येयल्ले वर्सा आमी सेलिब्रेट करपाचें आनी बरे भाशेन आमचे कोणी डिफरन्स ना, सगळे एक मेळून एका मोगान आमी रावपाचें सगळे। हमारा मैसेज आज ये है कि ये जो ईद है सिर्फ हमारे ज़ाहिरी लिबास का, हमारे न्यू ड्रेस का और हमारी न्यू कैप का, न्यू शूज़ का ही नाम नहीं है सिर्फ, बल्कि एक्चुअली हमें ये ईद सेलिब्रेट करनी चाहिए अपने गुड कैरेक्टर के ज़रिए से, गुड बिहेवियर के ज़रिए से, ह्यूमैनिटी के ज़रिए से। सबसे पहले आज का दिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक महीना कम्प्लीटली रोज़ा रखा, अल्लाह ताला की इबादत की, नमाजें पढ़ी। गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। 14वी फोंडा आणि धारबांदोडा तालुका लेव्हल टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट फोंडाच्या रवी नाईक खेळा संकुलात रंगली। हे सर्तीत वट 27 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो।
अंत्रुज पत्रकार संघटना आणि गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनाच्या जोड पालवान 14वी फोंडा आणि धारबांदोडा तालुका लेवल टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट घडोवन हाडलो. सरकारी विभागांक एका पाख्यातळा हाडप, विचारांची देवाण-घेवाण करप आणि भलायकेचेर लक्ष केंद्रीत करपाच्या हेतान तांणी हे पावल उबारले. पळोवयात. एकदा इतले व्हडले ऑर्गनायझेशन आसता की क्लार्क हेड क्लार्काक किंवा हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक वळखना किंवा संबंध आसना, पूण अशें जेन्ना टीम बिल्डींग एक्टिविटी जाता तेन्ना ती वळख जाता, एक बरें रिलेशन डेवलप जाता. आनी म्हाका दिसता क्रिकेट हो एक असो खेळ आसा ज्या खेळान सगळे बाकीचे विसरून आमी ह्या ग्रावंडार जेन्ना येता तेन्ना एक टीम स्पिरीट घेवन एक स्पोर्टिंगली आमी हांगा खेळटा. आनी त्या खातीर हें करून दाखयल्या बद्दल अंत्रुज पत्रकार संघाचें अभिनंदन करता. अशेंच तुमी टुर्नामेंट आयोजीत करचे. आज जवळ जवळ 9 टिमी वयल्यान 27 टिमी जेन्ना पावता तेन्ना कळून येता की ह्या टुर्नामेंटाचो सक्सेस आसा, ह्या टुर्नामेंटाचो फायदो सगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसत किंवा इतर कॉलेजीस आसत किंवा बाकीचे जे कोण टीम पार्टिसिपेट जाता तांकां नक्कीच हेजो फायदो जातलो. त्या खातीर चडांत चड पार्टिसिपेट जावन ह्या खेळाचो सगळ्यांनी आनंद घेवचो. कारण जशें हांवें म्हटलें टीम स्पिरीट वाडटा त्याच बरोबर हेल्थाकूय सगळ्यांक उपयोगी पडटलो. आणि आम्ही एक असो उद्देश आसलेलो की जो गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा तांकां एक क्रिकेट खेळोवपाची आमची इच्छा आसलेली. अशी एक संकल्पना आमचे सगळे मेंबरांनी मेळून केली आनी आतां एक 4 वर्सां आनी हो असो बरो चलता आनी आमकां सगळ्यांचें सहकार्य मेळटा. टिमीचे जे एक्सायटमेंट आसा तेंचे इनवॉल्वमेंट आसा तेंय हांगा बरें दिसता. आनी 2 दिसांचो 21 आनी 22 दीस आसतलो. आनी पयली दिसा 14 टिमी आसा, दुसरे दिसा 13 टिमी आसा. सेमी फायनल्स आनी फायनल जातली 22 तारखेक. सो आमी सगळ्या लोकांनी ग्रावंडार जे अशी लेगीत ऑल गोवा टुर्नामेंट जाता म्हणजे जे गव्हर्मेंट स्टाफ आनी नॉन गव्हर्मेंट स्टाफ जे खेळटा तांकां तुमी दुसरेच एक सपोर्ट दिता ग्रावंडार. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आयतारा उष्ण दीस अनुभवपाक मेळटलो. नितळ मळब तिगून उरतले. भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. फुडल्या सप्तकान लेगीत हवामानान उष्णताय जाणवतली. तापमानात व्हड बदल जावचो ना जाल्यार पावस पडपाची शक्यताय लेगीत IMDन दिवंक ना. आयतारचे तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. आयतारा उष्ण दीस, सांबाळची भलायकी. घोळटले उष्ण वारे, पावसाची शक्यताय ना. तापमान थीर. आयतारचे तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.